डेप्युटी कलेक्टर जे म्हापशाचे आसा त्यांची ट्रान्सफर जाला आणि तुमचोय ते दिसते हांगा तुमची पाहणी करपाक गेल्ले बिनानी कडेन तुमकां दिसता खंय तरी राजकारण चलता ट्रान्सफरी फाटल्यान? हे पळोवंक गेल्यार राजकारणूच कशें दिसता, कित्याक ते काम कविता कांदोळकर पर्सनल ओ किरण कांदोळकर पर्सनल ह्या लेवलाचेर नासलें. हे सगळ्या गांवचे म्हणजे थिवे गांव आसत, थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसत, ज्या भागांत ते वाटेनसून जे लोक वयता, रेवडे आसात, नादोडे आसात, पिरणा, कोलवाळे, वोजरे, सगळे ते सायडीचे, पण मोस्टली आमचे लोक असले थंयसर. हांवें एक जेडपी म्हणून थंयसर हें मागलेलें की डेप्युटी कलेक्टरा कडेन लेटर केल्लें की आमकां हेचो ब्रीफ करचें कॉन्ट्रॅक्टरांक बी, आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी बरें काम केलें. लोकांक जाय म्हणून ते येयले, पर्सनल कामाक लागून येवंक ना, तो कविता कांदोळकराच्या किरण कांदोळकराच्या. सरकार जेन्ना अशी बरी कामां करतात आमचे हे आमचो डेप्युटी कलेक्टर बाब कपिल फडते साहेबान बरें काम केलें, आमकां बरो न्याय कसो दिलो थंयसर तांकां हाडून सगळें. अशें करताना तर ऑफिसरांक जेन्ना ते ट्रान्सफर करता जाल्यार हेतून सरकाराची उरली आनी कितें लायकी? हे लोकांक दाखोवन दितात ते राजकारणूच करतात म्हणून न्हू.